मडगांव टेलिफोन एक्सचेंजी कडेन आहा थंय फातिमा इस्कॉल आसा थंय कितें जालां ट्रॅफिक कंजेक्शन इतलें जाता की रायट सायडीनूय पार्क केल्या लेफ्टूय सायडीन गाडयो पार्क केल्या एक पसून पोलीस ना हांगा हे पोलिसांचें एक्चुअली काम आशिल्लें हांव मागता पीआयक हांगा एक पोलीस दवरतो हे टायमार इस्कॉल सुट्टा तेन्ना एक खंयचो तरी हांवें काल पयलें नावेली 7 वरांचेर 4 जाण ते आमकां टू व्हिलराक हेल्मेटाक चलन दिवपा आशिल्ले प्रत्येक जण न्ही हेल्मेटाकच चलन दिता हे आमी कितें चूक केल्या आनी हेल्मेट म्हणटा मातशे गरीब लोक तेन्ना हे 4 व्हिलरांकय मातशें डिसिप्लीन हाडपा जाय न्ही तेंच्यांनी बाबा हांगा नो पार्किंग आहा चलन हांगा तांकां दियात आनी कितलो रेव्हेन्यू येतलो तो पळयात हांगा कांय ना फेसिलिटी तर रेल्वेन म्हणल्यार रेल्वे 15 मिनटांनी गेटी पडटात दीस इज नॉट फेअर आनी आमी पीआयन पसून एक रावंड मारून पळोवचें एक्चुली हें कितें घडटा तें आनी ताका कितें तरी सोल्युशन हाडपाचें हांव म्हाजी कळकळीत विनंती आहा पीआयक पसून न्ही तेंच्यांनी येवन हांगा मातशें सर्वे करपाचें हें पुलीस स्टेशन पळय 5-10 मिनटांचें पुलीस स्टेशन आसा म्हणटकीर आमी हेल्मेट जर घातलें ना जाल्यार आमकां रोखडो 1000 फायन तर हेजेर मातशें पुलिसांनी मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेवन काम करचें पळयात लोक कशे तळमळटात ते आतां सपोज जर एक एम्ब्युलन्स कोणी येयली हेवट्यान आनी जर हें पळय ट्रॅफिक जामात जर सांपडली जाल्यार तो मनशाचो जीव गेलो सुरळीत करपाक कांय न्ही एक्चुअली एक पुलीस दवरपाचो आमचे जनरल पब्लिकाचे लोक आयकनात ते ड्रेसाक थोडे व्हॅल्यू दितात तूं कोण सांगपाक एश वस थंयसर तूं सांगपाक कोण काय म्हणून म्हाका पयर एकल्यान तापयलो ते गेट पडले आयतार साला सबवेंतल्यान वच म्हणून तो मला ना फुडल्यान तू सांगपाक कोण काय म्हणून सो अशें भावनो न्ही हें जाता